सगळे लोक हे आता सध्या आझाद मैदानाचेर आसा, तुम्ही पळोवंक शकता। तेजे उपरांत डॉक्टर्स जे हांगा सध्या तेंची कंडिशन पळयता ते सुद्दां हांगा तेंचे सध्या चेकिंग हे टायम टू टायम चालू आसा। थोड्या टायमा आदी डॉक्टर ऑस्कर जे आसले हेंच्यांनी सांगले की विरेशान थंय उदक पिवपाचें सुद्दां बंद केलां, तेज्या खातीर तेजी कंडिशन मातशी अजून लो जायत आसा। डॉक्टरान सध्या सांगला सध्या तो स्टेबल आसा। डॉक्टर ऑस्कर येतलो, ब्रीफ करतलो, कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचे सांगपाक शकना, कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट्स ना। फक्त डॉक्टरान सकाळी म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता, पूण तेका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करा, तुमी डिसायड करा, यू आर टेक अ कॉल म्हणून। डॉक्टर कितें जाला रातभर कितें केला ते डॉक्टर विल आता कंटिन्युअसली 3 लिटर तरी उदक पिवपाक जाय। सॉलिड फूड तो कांयच घेवचें ना। विरेशान सांगला की आपूण आपलो हंगर स्ट्रायक आहा तो कंटिन्यू करतलो, कळ्ळें न्हू। ताका आमी सांगलें बाबा तूं ते कंटिन्यू करूंक शकना। ताका कन्विन्स केला की उदक तरी तेणी पिवपाक जाय, ते उदक पिल्यार तो मातसो तरी सस्टेन करूंक शकता। सध्या तरी स्टेबल आसा, की कालसून ताका ते ड्रिप्सान धरले, तो तीन सुमार ताका ड्रिप लायले। एक्झॅक्ट जे रिपोर्ट्स आहा जे ECG केल्ले, मागीर ब्लड रिपोर्ट्स केल्ले आनी सगळे ऑर्गन्स आहा ते किडनी, लिव्हर, हार्ट ते सगळे हे केल्ले, ते रिपोर्ट्स अजून येवंक ना। डॉक्टर ऑस्कर येतलो आनी तो तुमकां सारको सांगतलो की तेजे हेल्थ अपडेट्स रिपोर्ट कितें आहा ते। मात आंदोलन आहा ते आमचे ते कंटिन्यू उरतले तेच सांगता। आंदोलन कशें दिशेन आनी फुडें एग्रेसीव व्हरपाचें कशें व्हरपाचें हेजेर डिस्कशन करया। मात सध्या तरी आंदोलन आमचें चालू आसा आनी आमी अपीलूय केला CMान हांगा येवन तेची दखल घेवची। तो म्हणटा की CMान आपल्या विदेशात तो उलोवपाक रेडी आहा, CMान प्लीज आतां स्टेप हितून ना, कंडिशनान ना की उलोवंक शकता ना खंय वचोंक शकता। CMान येवन तेजी विचारपूस करची, ते आयकचें आनी तेका कन्विन्स करचें। दुसरे गजाल आमी सांगला की तुषार हो आमी ट्रायबलांक रिप्रेझेंट करता, सो गणेश गांवकर जे स्पिकर आसा तेणी हांगा येवन विदेशाकान ताका पळोवचें आनी ट्रायबल जो मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर तेणी येवन आमकां तेजी विचारपूस करचें अशें म्हण आमी मागला। कितें जालें तुमचे इश्यू दिवाळीचो तुमी इश्यू घेवन येयल्ले ते कितें सांगले? जालें सॉल्व जालो ना कितें सांगलां? सांगता दिता सांगला तुमचो जागो हय स्क्रॅप करता सांगला आनी ऑलरेडी सांगले तेणी ना, पण तेंची आरती घाट करता सांगला काय? आरती घाट गावचो ना, स्क्रॅप करता सांगला तेंच्यांनी। सो तुमी सॅटिस्फायड आसा आता? सामको। प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तसेच TCPचे 39A कलम रद्द करपाची मागणी करीत पाळे शिरदोणचे लोक आंदोलनाक बसल्यात। 2 दिसां पयलीं ह्या लोकांनी TCP ऑफिसांत रात काढली। दुसऱ्या दिसा पुलिशेन आंदोलक तसेच आमदार विरेश बोरकाराक ओडून भायर काडिल्लो। ते उपरांत आंदोलकांनी आझाद मैदानाचेर आपले आंदोलन सुरू दवरले। आमदार विरेश बोरकर आणि पाळे शिरदोनाच्या समर्थनात आयतारा जायते लोक तसेच राजकीय फुडारी आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले। त्यावेळार सोमाराक करो या मोरो आंदोलन करपाचे निश्चित जाल्ले। ते प्रमाण शेकड्यांनी लोक आझाद मैदानाचेर जमले। दक्षिणेत एकीकडे आंदोलकांची बस आडयली पूण उपरांत सोडली। आझाद मैदानाचेर जमल्या उपरांत आंदोलकांनी आपलो मोर्चा मंत्री विश्वजिताच्या दोनापावलच्या बंगल्याकडे वळयलो। पुलिशेन बॅरिकेड्स घालून आंदोलकांक आडोवपाचो यत्न केलो पूण पुलिशेक यश आयलें ना। निमाणे कडेन लोक मंत्री विश्वजिताच्या बंगल्या भायर पावले। प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तसेच TCPचे 39A कलम रद्द करपाची आंदोलकांची मागणी। आपलो लॉ अँड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात। कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाका। डेकोरम जो आसा पळय न्ही हो डेकोरम मेंटेन करचो। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक अपील करता की तांच्यांनी डेकोरम मेंटेन करचो। तांकां आंदोलन करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें, बट तेणी समजचें की ज्या मंत्र्याच्या घराचेर तो आंदोलन घेवन येता तो तेजो कलीग आसा। म्हणजे पुलीस म्हणजे मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या। तेजो कलीग माझी ताका रिक्वेस्ट आसा की त्यांनी व्यवस्थित डेकोरमाचेर जे आसा व्यवस्थित डिस्कशन त्याच्या वांगडा डिस्कशन करपाची तयारी आसा। म्हणटा मिनिस्टराच्या घरा कडेन कित्याक गेले? हांव एक सांगता तुमकां, सगळे फोरम तुमी सोंपयले, आतां फुडें जातलो तो गोंयकाराचो फोरम आनी ह्या फोरमान आनी ह्या प्लॅटफॉर्म जे आसा हे गोंयकारांचे प्लॅटफॉर्म आसतले। तुमकां दिसता आसतलें की आयज इतले लोक येयल्या पण हेज्या फुडें हेज्याकून प्रचंड प्रमाणात गोंयकार भायर सरतले आनी हेजी जबाबदारी फक्त TCP मिनिस्टर न्हू जो आयज खंय गेला खबर ना, पण हेजी जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवची पडटली। मुखेलमंत्रीन एक लक्ष घालपाक जाय। आज जेन्ना तो डेकोरेमाचेर उलयता
हिंगा वडील तो म्हणटा तो कलीग विरेशूय तुगेलो कलीग तेगेली प्रायवसी तुगे राखपाक जाय. सो म्हाका दिसता जे हे डिसिजन आमी लोकां मदें घातले जो कॉल लोक दिता तो कॉल आमी सगळे फॉलो करता. आंदोलन करपाक कोणाचीच हरकत ना, पूण एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप योग्य न्ही म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आंदोलक तशेंच लोकप्रतिनिधींनी कायदो हातांत घेवचो न्ही मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. दुसरे वटेन आंदोलक आपले भुमिकेचेर ठाम. आमदार विरेशाचें आमरण उपोशण उरतलें सुरूच. सरकाराक विनंती करतून एक फावट जेन्ना हो जो प्रोजेक्ट हांगा येता कंप्लिटली स्क्रॅप करूंक जाय. म्हणजे सरकाराक परत एक फावट शिटकावणी आसा आमचे 500 तुमी चेक करून नाका. अंत्योदय तत्व व्हडले संस्कृत शब्द यूज करता. अंत्योदय आमी ते लास्ट मनीस न्ही, आमी अंत्योदया भितर पडना काय आमी खंयच्यान तरी पोर्तुगालच्यान येयल्या हांगा. ते फावटी येवन सांगून आमी तांकां थकल्यात आनी ह्या खातीर इतलो व्हडलो आमकां प्रोटेस्ट घेवन हिंगा येवचो पडला. बाबा ह्या गांवांत लोक रावता. इलिगल जेटी बांधल्या ताजेरूय कारवाई जावपाक जाय. कित्याक जायना? खंयचो मंत्री खंयचो आमदार ताका प्रोटेक्शन दिता? ही शेतां आमची भाटां ही जमीन आमच्या गांवकारांची आनी तो जर फाल्यां रद्द करतलो एक्सेस करतलो जाल्यार हांव एकटे उब रावपाक जाय करून. जेटी तुम्ही दिता लोडिंगा नको दिले लोडिंग किती हाडटले म्हणजे ताका सांगना. अनलोडिंग किती हाडटले वयले लोडिंग करता आसतना मग मायन वर आहले. अनलोडिंग किती हाडले साखर हाडले तांदूळ हाडले गहू हाडले कितें तितून कांय रिपोर्ट ना. व्हडले पोझिशनाचेर बसले एका मँग्रोव म्हणल्यार कितें खबर ना आनी तांकां तेणे नो मँग्रोव्स म्हणून हें केल्यार कोकोनट नाल्लाची जवळ जवळ 10 ते 15,000 झाडां आसा. ते सगळे झाडां कत्तल करून आकलणी आसा ते सगळे उडोवन ते आतां थंय ती जेटी हाडपाक सोदता. सो हो बोर्ड आसा तो आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून सरकारान केला काम काबार करपा लागून केला. आमी मुद्दम जावन सांगपाक सोदता हो प्रोटेस्ट मुद्दम जावन एक कोण तरी कंपनी सरकार हो हांगा जेटी घालपाक सोदता आनी तो जो आसा आपल्यालो सगळो प्रपोजल बी हो मांडटा तेजे कडेन आमचो प्रोटेस्ट आसा. मेन करून एनवायरमेंट बोर्डान तेजो कन्सिडर करची न्ही आनी ती जेटी बंद जावची हांगाच ह्या हातूंतल्यान आमचो प्रोटेस्ट आसा. हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन बंद करपाक जाय. स्क्रॅप म्हणल्यार असो की आयुश्यान आनी फुडें कोणी खंयचोय सरकारान कोणी आयला ताचो विचार वचून जावपाक जायना. जाता तितले बेगीन हो बरेपणान स्क्रॅप करचो. कित्याक हो बीजेपीचो गड जावन आसा कुडचडे म्हणटा. तर तांकां तो जायो तसोच गड उरचो म्हणून जाल्यार प्लीज मागता हांव सीएमा कडेन की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करचो. कसलेच परमिशन घेतले शिवाय आमच्या घराची बुन्याद मारपाक दिना जाल्यार तेका ह्यो जेटी बांदपाक सिंगल आशिल्ल्याचे चौबल जेटी करपाक आनी वेब्रिज बांदपाक 500 मिटराचे भायर वचपाक जाय. हे केलो 100 मिटरा भितर वेब्रिज आसा नवे बांदल्यात. सरकारान खंयचें परमिशन दिलां? हो जेटी हांगा दोन्ही जेटी जावपाक जायना. तितून दोन्ही जेटी जावपाक जायना ती एक जेटी प्रोजेक्ट प्रमाणे ऑलरेडी विड्रॉ केली जी शेलवणा बागा आशिल्ली ती. आतां उरता ती फक्त वडार बागान. सो वडार बागान ही जावपाक जायना पूण आमचें थंड मत आसा. ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा. फाटले 2 सप्तक मिराबाग बंदरा आड आंदोलन सुरू आसा. आतां तें आंदोलन आनीक तीव्र जालां. आयतारा सावर्डे मशाल रॅली जाली. सोमारा आंदोलक पंचायतींत काणी सांगता हांगा ह्यो लोकांक फक्त काणयो हाडले ही पंचायत जबाबदार सगळे वाटे आसा हांकां. हांगा आयज ते आमी हांचे एकूच सांगले तुमी जर आमचे वांगडा आसा जाल्यार हांगा बसा म्हणून ते बसता म्हणपाक तयार ना. ऑथॉरिटी लागता सगळे सगळे गाडी वचपा आमी गाडी वचपाचे आपूण आता हेजो व्हडलो खड्डो जालो इतले उदक पडले हांगे लोक मरपाक शकता कोणी गोरू मरूंक शकता. तुम्ही कांयच एक्शन घेवना. आता ते मात तुमकां लागना आनी जे कोणी आपले बऱ्या खातीर आपले जाग्याक एक खड्डो पडटा जाल्यार तुमकां म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन हाडटा. विशय कितें जालो खूब जाण म्हणपाक लागला की प्रपोज सेकंड डेट अशें म्हणून एक रिजोल्युशन आसा त्या प्रोजेक्टा बद्दल. तुका हांव सांगलां की आमदारान जेन्ना मिराबागा येयल्लो शाळे कडेन तेणें क्लियरली स्टेटमेंट केला की हो प्रोजेक्ट आसा हो पंचायत हाडूना हो आमदारान हाडूना. इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्रोजेक्ट अंडर चीफ मिनिस्टर. तेन्ना आनी तुमी सांगले आमकां खड्डे बुडोवपाचे 2 दीस भितर पुरोया म्हणलें
हांव हांगा ऑथॉरिटी, म्हाका एकटे ऑथॉरिटी आसना, पंचायत मेंबर आसता हय सो आमी तांकां विचारून फुडली स्टेप घेवप आसता आनी आमच्यांनी वयऱ्यो ऑथॉरिटी आसता तांकांय विचारप आसता. हांवें पण सरपंच एकटे डिसिजन बीच घेवपाक शकना, हय बरोबर कळ्ळें. त्या प्रमाणे आमी हायर ऑथॉरिटी ऑलरेडी लेटर केल्ली आसा की तुमी सेफ्टी मेजर घेवचे अशें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोणाची साराची ड्रॉंग घाल्ली चेडू चलयताले ते चेडवान मागीर सीट चेंज केली. ओके. आनी आतां इंजुरीज कोणाक कितें आसा? इंजुरीज कोणाक? हितून 2 जाणटे आसले. जाणटे हाडले. गोंयकार काय? गोंयकार जाणटे आसले, एल्डरली सिनियर सिटीजन्स आसले फक्त. आनी एकले 5 महिन्याचे बेबी आसले तांचे. बेबी कांय जावंक ना, पण सिनियर सिटीजनाक मातशें तें जाल्लें. ओके. आनी टुरिस्टां? टुरिस्टां कोणाक कांय जावंक ना, ते ड्रायव्हर चेडवाक एकल्याकूच आसले, सीट चेंज केले. माझी एक एक्सपीरियंस ऐसा दिखाई भी नहीं आपको रस्त्याचे जे फोणकुलां खुबशे पडलेले आसात. लोक मेन रोड म्हाका काल सुद्दां हांव चॅक केला रिपोर्टा प्रमाणे. हांव पयलें कॉन्सन्ट्रेशन केल्लें मेन रोड चडशे सगळे जाले. थंयच म्हाका आतां कंप्लेन. जे विलेजचे इंटरनल जे रोड आसात न्ही, खूब विलेजा भितर ताका खूब प्रॉब्लेम आसा. थोडे कडेन पायपलायनी घालता, थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी अजुनूय घालता केबल. हांवें तांकां क्लियर सांग. इनफॅक्ट ह्या 2 दिसां भितर आमची कमिटी करता, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. तांचें परमिशन गेले शिवाय कोणाकच रस्तो हात लावपाक मेळपाना. एक सिग्नल सगळ्यांक दिवपाचो म्हजो प्रयत्न की रस्तो हो बेवारशी न्ही. उठसूट कोणी येता रस्तो फोडटा, हें हाजे मुखार जावपाचें ना गोंयांत. त्या खातीर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी केल्या. त्या कमिटीचे मुखार तुमी घालात कितले दीस लागतले रस्तो काम करपाक, केबल घालपाक, कोण तें वयलें मागीर लेवलिंग करतलो, कोण ताजेर आस्फाल्ट घालतलो, हें सगळें डिसिजन ही कमिटी ठरयतली. आज किंवा 2-3 दिसां भितर ही कमिटी नोटिफाय जातली. हांवें विधानसभेत एश्युरन्सूय दिली. ती जातकीर खुबशे प्रश्न मार्गाक लागतले. जाल्यार आतां कितें चल्लां, आतां खंय तरी गांवां वता कोण तरी रस्तो फोडटा. आतां काल पळय आज पेपराचेर बातमी आयली, वयर हॉटलिस्ट केल्लो रस्तो कोण तरी फोडटा. आतां हांवें इन्क्वायरी करपाक. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन. आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान, प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो लोक आसा. आमच्या बुरबुरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा. पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयला. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या वांगडा? पॉलिटिकल पार्टी सगळ्या किंवा आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. हय, तो एक आमचो विशय आसा. पार्किंग सिस्टम केल्यार म्हज्या तकलेन आसा, बट आय हॅव टू सीट वीथ एवरी वन एंड डिस्कस. मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें, ते एक्स मेयर आसा. पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय. आनी थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्वड फॉर द लोकल रेजिडंट्स. थंय बाकीचे येवन हाडटा तांकां मागीर जागोच मेळना. सो अशें वेगळो आसा. इट शूड बी मोर मॉडर्न, QR बेस्ड हे करूं शकता, ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन. आनी एक विचार करपाक येता की आमकां नाका पार्किंग, बिजनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग, बिजनेस आर गेटींग इफेक्टेड. वॉट एवर द रेवेन्यू शूड बी शेअर्ड वीथ पणजी सिटी, नॉट वीथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट. कळ्ळें? तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता, तशें मेकॅनिझम आसा. द रेवेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी. देन पीपल आर विलिंग टू पे. आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता, ज्या खळयेच्या सायडीक पार्क करता, ज्या धुळीन पार्क करताले, थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता. काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना. सो दीज आर द इश्यूज. आमचे आयडियाज आसा, वील सीट टुगेदर, बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस. आतांची पे पार्किंग सिस्टम सारकी ना. ऑब्वियसली सगळ्यांक जाणा. ते येतात, रेट कार्ड ना तांचे कडेन. ट्युरिस्ट येतात, तांकां 500 रुपया सांगता. ट्युरिजम आमकां जाय न्ही. सो अशेय विशय आसा. फ्रॉड जावंक जायना न्ही. मये गांवांत अजूनय लोक भाजी, मिरसांग, हळसाण्यांचें पीक काडटा. फाटल्या वर्साकय कीड लागून पुराय पिकाची नाशाडी जाल्ली. अंदू परत पिकाची नाशाडी जावची न्ही म्हूण लोकांनी शेतकी खात्याच्या सहकार्यान ड्रोनांतल्यान वखदाची फवारणी केल्या.
अंदू तरी बरें पीक येतलें म्हूण लोक रावल्यात. आज हांगासर ल्हानसो कार्यक्रम आमी डेमॉन्स्ट्रेशन आयोजीत केल्लें. तर ICR आणि आमची आत्मा टीम जी बिचोले झोनान काम करता तेंच्या दोगांच्या आनी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्यान हांगासर जे आतां अळसाणो आसा ताच्या खातीर एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दवरलेलें. डेमॉन्स्ट्रेशन कितें इन शॉर्ट सांगप तर डॅप म्हणजे डाय अमोनियम फॉस्फेट हे जे खत आसा ते पयलीं पारंपारीक पद्दतीन आमी मुळान घालताले. एक नवीन टॅक्नॉलॉजी लोकां पर्यंत पावोवपाची की नॅनो टॅक्नॉलॉजीचे जे डॅप आसा ते जास्त प्रमाणात प्रभावी आसा. त्याचो फॉलियर स्प्रे पानाचेर मारपाचो स्प्रे तातूंत आनी बरी टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार ड्रोन यूज करून तो मॅक्झिमम फवारो करून दिवं. आयज आमी हांगा येवन डेमॉन्स्ट्रेशन करताना 1.5 हेक्टर जे कवर केल्ले आसा ते खावपी आसा. आतां फुडें ताची कशी फवारणी कशी प्रोडक्टिविटी येता ते आमी पळयतले. आनी सांगपाक म्हाका अशें दिसता ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी आहा पळय ते न्यू भुरगे कोण आसा तेणी घेवंक जाय. खर देव बरें करून म्हणटा तेंचे पयल्यान पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी तशेंच ICRाचे. ICRान आमकां ह्यान पयलीं जेन्ना आमकां गरज आसली शेताक तेन्नाय द्रोणान आमकां हें मारून दिल्लें फर्टिलायझर मारून दिल्लें आनी त्या टायमार आमकां पीक बरें येयल्लें तेजे. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी अशेंच डेली म्हणजे आमकां जाय पळय तेन्ना ड्रोन फॅसिलिटी कित्याक अवेलेबल करून दिवची की जेणे करून शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. आनी करपाचें आयज काम चालू आसा. आयज आमी हो पयलोच प्रयोग आमच्या ह्या भाजीपाल्याचे बागायतीक आमी करून पळोवपाक घेतलेलो आसा. हांव अपेक्षा धरता की हे केल्या उपरांत जर हेचो बरो रिजल्ट येयलो जाल्यार आमी आमच्या सादारण 100 एकर आमची ह्या भागांनी भाजीपाल्याची लागवड आतां हांगासर ह्या हयडनवाडी भागांत जाल्ली आसा. आनी जर खरोच हे केल्या उपरांत DAPची फवारणी केल्या उपरांत जर तेजो इफेक्ट बरो येता जाल्यार आमच्या ह्या सगळ्या ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. साखरेच्या रवींद्र भवनाच्या आवारात 2 थिएटर्स थोड्याच दिसाच्या भितर कन्स्ट्रक्शनाक येता. इट इज अ बिगर स्क्रीन थिएटर प्रोफेशनल पद्दतीन थिएटर म्हणून चलतले. एक आमचो ओपन ऑडिटोरियम जो फ्री आसा त्या थंयसर 2 थिएटर्स जातली आनी दोज वॉन्ट टू ऑर्गनायज द स्मॉल पार्टीज त्या कमीत कमी घराचेर ताका बर्थडे पार्टीज म्हणजे ते ऑर्गनायज करपा खातीर एक बारीकसो हॉल भुरग्यांक प्ले एरिया अशाय पद्दतीचो आसतलो. आनी एकंदर ताच्या फुडें वचून एक हॉल वीच वील बी लोकांक म्हणजे 1000 लोकांचो 600 ते 700 लोकांचो लग्न आनी बाकीचे समारंभ ऑर्गनायज करपाक आमच्या उरलेलो 4000 स्क्वेअर मीटर एरिया रस्त्याच्या ते सायडीन आसा. ह्यो फॅसिलिटीज आमी रेडी करपाक घेतल्या. त्यो PPP तत्वाचेर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप सरकाराचे कमी पयशे ताजे थोडे पयशे आनी मेंटेन सगळें तोच करतलो अशा पद्दतीचेर ऑलरेडी जाला. ताजें काम थोड्याच दिसांनी सुरू जातलें. म्हणजे आमी एक फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर अशा पद्दतीचो एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय हांगासर पळोवपाक शकतले. आनी कळपाक जाय म्हणून सांगता गोंयांत इतक्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा. वन ऑफ द क्लिनस्ट बिल्डींग जर खंयची आसत जाल्यार ती रवींद्र भवन साखळे आसा. Its credit goes to our human resource staff. एक धरती जो स्वयं परशुराम जी महाराज उनके आशीर्वाद से जिस धरती का जन्म हुआ, ऐसे में वो धरती अध्यात्म से क्यों दूर होती जा रही है. गोवा की परिचय आज की तारीख में यहां का आधुनिकीकरण, यहां का आचरण, ये एक पहचान गोवा की बना है जिसमें कहीं कुछ गलत नहीं है. यहां से देश दुनिया से दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं, कुछ खूबसूरत दिन यहां पर बिता कर जाते हैं. पर साथ ही में मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ जो सैलानी यहां पर आए उनका, बल्कि हमारी मौजूदा पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ी का मेरे इस गोवा से उस आध्यात्म का भी परिचय हो जो इस धरती की पहचान रही. जब गोवा में टूरिज्म की हम लोग नए नए डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो यहां पे हमारे प्राचीन मंदिरों को भी वही सम्मान मिले, उस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है. इससे ज्यादा खूबसूरत मिश्रण अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का क्या हो सकता है.
कि जहां एक तरफ सामने मुझे कैरियोके लिखा हुआ दिखता है जो लाइव म्यूजिक की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मंच से हम लोग आरती करते हैं। जहां एक तरफ मल्टी क्विजीन वाले रेस्टोरेंट्स हमको दिखते हैं, तो वहीं इस मंच से हम लोग प्रसाद ग्रहण कर जा रहे हैं। ये वो विकसित भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसमें विरासत को भी उतना ही सम्मान मिले। कि छोटे छोटे बच्चे वहां पे इंग्लिश में परिवार से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करें, जरूर सीखना चाहिए। जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं सीखें, पर वहीं अपनी मातृभाषा को भी बच्चों को सिखाना जरूरी है।